वारकणच्या खेळा मैदानाकडे दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी खेळा मंत्री बाबू आजगांवकाराक धारेर धरलो। 2008 वर्सा गोंय खेळा प्राधिकरणान ह्या मैदानाचे सुशोभितीकरण करपाक बुन्यादी फातर बसयल्लो, मात आयज मेरेन ह्या मैदानाचे कसलेंच काम जाल्लें ना। ह्या सुवातेर तालुक्या पावण्यार कितल्योशोच क्रिकेटी सर्ती जाता, मात हांगा वॉशरूम शौचालय सारकिल्ल्यो मुळाव्यो सुविधा ना। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। वारकण गांवान आमी ह्या ग्राउंडाचेर येयला। ह्यो ग्राउंड आसा पळय तो साग अथॉरिटीच्या अंडर 2008 हेजे फाउंडेशन स्टोन घातलेले आनी तुमी पळयता आसतले की अजून मेरेन हेजेर इम्प्रुवमेंट कांय जावंक ना। 2019 डिसेंबर 17 ह्या दिसा ग्राउंडाचेर येयलो हांगा पेडणे तालुका लेवल जे इंटर स्कूल क्रिकेट मॅची जातात, चेडवांची हांगा अंडर 17 आनी अंडर 14 हांगा गेमी चलताल्यो पळोवपाक म्हणून येयल्लो। पूण हेजी ग्राउंडाची जर अवस्था तुम्ही पळयशात जाल्यार दयनीय आसा, रडोंक अशें दिसता। कारण कसलेच बेजीक जे फॅसिलिटी अवेलेबल करपाक जाय आसले स्पोर्ट्स अथॉरिटीन ते हांगा दिसना। हेंचे प्रोटेक्शन बॅरिकेड्स आसा पळय ते सगळे पडलेले आसा। ग्राउंडाची ग्रास आसा ती मेंटेन सारकी केल्लेली ना। हेजी ड्रेनेज सिस्टम आसा ती सारकी मेंटेन केल्लेली ना। जाय त्या जाग्याचेर प्लास्टीक हांगा उडयलेले आसा, तेजे प्रोविजन हांगा केल्लेले ना। आनी दुख्ख सांगचें दिसता की पेडणे मतदारसंघाचो आमदार आनी गोंयचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसून सुद्धा ह्या ग्राउंडाचेर अजून मेरेन लक्ष घातलेलो ना आसा। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आसा तोय पेडण्याचोच आसा। हे दोन्ही अथॉरिटीज आसा, दोन्ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी होल्ड करता ते पेडण्याचे आसून सुद्धा पेडण्याची ही दयनीय पेडणे वारकण गांवांतल्या ग्राउंडाची अशी अवस्था जाल्लेली आसा की हांगा कांयच बेजीक फॅसिलिटी ना। ताचे खातीर हांव डिमांड करता की बेगींतल्या बेगीन, कारण हांगा स्कुलाच्यो गेमी चलतात भुरग्यां खातीर, मोस्टली चेडवां खातीर जे अंडर 17 आनी अंडर 14 स्कुलाची भुरगीं हांगा खेळूंक येतात तेंच्या खातीर बायो टॉयलेट सुद्धा तरी हाडून दवरले जाल्यार एक बरें दिसतलें।